हांव केंद्रांत वतलो ह्यो फकत वावड्यो. म्हाका केंद्रांत येवपा खातीर कोणेच कसलीच ऑफर दिवंक ना आनी हांवेंनूय तांचे खातीर कोणा कडेन मागणी केल्ली ना अशें स्पश्टीकरण दीत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन तो केंद्रांत वतलो आनी मडगांव मतदारसंघाच्या ताचे जाग्यार ताचो चलो वेंचणूक लडयतलो ह्या वावडेक निमणो पूर्णविराम दिलो. योगीराजान राजकारणात येवचें काय ना हो पुराय तरेन ताचो निर्णय. तशेंच मडगांवचे लोक आनी कार्यकर्त्यांक ताचे राजकारणात येवप पडटा जाल्यार ताणें मुजत राजकारणात येवचें अशें मत आमदारान ह्या वेळार उक्तायलें. See, I have no plans for anybody. In politics, each one has to struggle and find out a way for himself. ताका पॉलिटिक्सांत जर इंट्रस्ट आसात, he helps me. At this moment, he is helping me. He helped me in the last election also. हांव ओपनली सांगता, तातूंत लिपोवन दवरपाचें कांय ना. So if he has interest, he will help me. That's all. Then if tomorrow people say, then people will decide. पॉलिटिक्सांत कशें आसा, म्हाका हांव आतां उबो आसा कित्याक मडगांवकाराचो म्हजेर विश्वास आसा म्हणून हांव उबो आसा. आय हॅव फेस्ड वर्स्ट टायम इन पॉलिटिक्स, तुमी जाणा. पूण त्या वेळाचेर सुद्दां माय कंपोजर वॉज नॉर्मल. आय डिडंट गेट अपसेट. आय डिडंट हिट आउट एनीबडी. कोणाक गाळयो मारले ना, कोणाक केलें ना. सो म्हाका कांय फरक पडना. त्या टायमार सुद्दां हांव आसो तसोच आशिल्लो, आजूय हांव आसा तसो आसा. सो म्हाका डजंट मेक डिफरन्स. दॅट वील डिपेंड ऑन हीज परफॉर्मन्स एंड दॅट वील डिपेंड ऑन द पीपल एंड वर्कर्स. म्हजो कसलोच प्लॅन ना. हांवें कोण फोन मारता आनी सांगता फाल्यां स्वेरींग इन, परत स्वेरींग इन. आतां कितें सांगपाचें तांकां, हांवें कितें सांगपाचें? अरे म्हटलें स्वेरींग इन हांव ठरयना. कोणाचें स्वेरींग इन कितें, हे चीफ मिनिस्टराचें प्रोगेटीव ना. म्हजें म्हाका कोणें विचारूंकय ना, टू बी फ्रँक. म्हाका सेंटराक वतलो, सेंटराक येता अशें कोणें विचारूं ना. हांव आसा थंय बरो आसा, म्हाका कांय फरक पडना. मिनिस्ट्री नो मिनिस्ट्री, MLAशीप नो MLAशीप, दिगंबर कामत वील रिमेन एज दिगंबर कामत. डजंट मेक एनी डिफरन्स. प्लॅन म्हणजे हांव सद्या आसा न्ही रे, हांव आसतना कशें दितलो ताजे कडेन. ही फील्स लास्ट इलेक्शन, ही फेल्ट दॅट आय रिक्वायर सपोर्ट. सो ही डिवोटेड हिमसेल्फ आनी ही वर्कड वीथ मी सारकें फूल हार्ट. थोडे पावर म्हाका ताका डेलिगेट करपाक मेळ्ळे न्ही. आतां बुथाचें कितें पळय आनी कितें पळय, ही इज टू कोऑर्डिनेट. ही हॅज गूड रिलेशनशीप वीथ कावन्सिलर्स एंड एवरीबडी. सो तें म्हाका प्रॉब्लेम ना. म्हाका कोणाचें तशें प्रॉब्लेम ना. पूण कितें आसा, आतां सद्या तरी हांव आसा न्ही, सद्या हांव आसा म्हणटकीर आय कॅनॉट से न्ही. आतां पळोवया टायम येता तेन्ना.